नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। 12 जुलयाक मडगांवां एफडीए टीमीचे धाडी उपरांत फिश माफिया आणि एफडीएच्या उचेल्यांनी केल्लो राजकीय हस्तक्षेप एक्सपोज। इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान एफडीए डायरेक्टराचे निर्देश सरकार एक्सपोज। चौगुलेच्या 350 कामगारांक नो वर्क नो पे। चौगुलेचो वास्को हेड ऑफिसा मुखार धरणे। कष्टाचे पैसे जाय म्हूण युनियन रस्त्यार। स्वामी विवेकानंदाच्या शिकागो परिषदेक 125 वर्सां प्रवासाची सुरवात गोयच्यान। राशोल सेमिनरीन 3 दीस रावन केल्लो ख्रिस्ती धर्माचो अभ्यास। ताची आजूय साक्षीदार खासा रिपोर्ट। बायला भुरग्या कल्याणाच्या मळार वावुरपी बालवाडी सेविकांक चौथीक बोनस। मानधनान केंद्राचो वांटो 50% वाडयला। प्रधानमंत्री मोदीची घोषणा। मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय चौथी उपरांत मंत्रालयान सध्या ताळगांव फ्लॅटाचेर प्रकृती सुदारना। सुदीन म्हणटा आसा ते सवूय मंत्री कापास्ता दिचे। आणि स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा AWS फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीन सेमीन देंपो फुटबॉल क्लबाचे टाय ब्रेकराचेर 8-7 गोलांनी जैत। बारा जुलयाक मडगांव नुस्त्या मार्केटान एफडीएच्या टीमीचे धाडी उपरांत फिश माफिया आणि एफडीएच्या सिनियरांचो हस्तक्षेप एक्सपोज। ऑफिसर आयवाच्या रिपोर्टा प्रमाण एफडीए डायरेक्टरान इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान तिका मडगांवची फॉर्मॅलिन पॉझिटिव्ह सॅम्पला एफडीएन धाडूंक लायली। इब्राहिमाचे नुस्त्याचे ट्रक सील करूंक दिले ना। आयवा म्हणटा फूड एनालिटिस्टान दनपारा दिल्लो तो उपराटो रिपोर्ट पळोवन आपूण शॉकात। पळयात सरकाराचेर एक्सपोजे। 12 जुलयाक फातोडेर मडगांवां होलसेल मार्केटात एफडीएन भायल्या नुस्त्याच्या ट्रकांचेर धाड घाल्या उपरांत फिश माफिया इब्राहिमाच्या फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह नुस्त्याक क्लीन चीट कशी दिली ताचेर सरकाराक एक्सपोज करपी रिपोर्ट उक्ताडार आयला। एफडीएची फील्ड ड्युटी ऑफिसर आयवान दिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण त्या दिसा फातोडेर सावन दनपार मेरेन पड्ड्या फाटल्यान कश्यो हालचाली जाल्यात पळयात। फातोडेर पयल्या टेस्टींनी 17 ट्रकांतले नुस्तें फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह मेळ्ळें आणि त्या टेस्टी वयल्यान प्रुडंटाचे सकाळच्या एक्सपोजे उपरांत एफडीए फिश माफिया तशेंच मंत्र्यांच्या पावंड्यार खवदळ पडलो। 12 जुलयाक फातोडेर 4 मडगांव मार्केटान एफडीएची टीम पावली। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, ओरिसाचे 17 नुस्त्याचे ट्रक असले। ट्रकांनी सुमार 1 कोटी रुपयाचे 40 टन नुस्तें। 17 ट्रकांतली सॅम्पलां फॉर्मलिन पॉझिटिव्ह। टेस्टी पॉझिटिव्ह पळोवन एफडीए टीम आबूज जाली। टीमीन म्हाका फोन करून सुवातीर आपयली। हांवें परत टेस्टी केल्यो। नुस्तें फॉर्मलिन पॉझिटिव्ह असलें। लोकल मार्केटांतलो झेल मात टेस्टीन नेगेटिव्ह। हांवें नुस्तें जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली। नुस्तेकार संघटनेचो अध्यक्ष इब्राहिम मेतेर जालो। नुस्तें एफडीएच्या लॅबात तपासपाचें अशें इब्राहिम सांगता। इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान एफडीए संचालक उलयली। संचालकान सगळी सॅम्पलां लॅबात धाडूंक सांगली। नुस्त्याच्यो गाडयो जप्त करूं नाका अशी संचालकाची ऑर्ड आसली। संचालकाच्या ऑर्डी प्रमाण नुस्त्याची सॅम्पलां लॅबात पावली। ट्रकांतले नुस्तें विकचें न्ही असो म्हजो इब्राहिमाक निर्देश आसलो। 12:30 डायरेक्टरान म्हाका कॅबिनात आपयली। फॉर्मलिन पॉझिटिव्ह आशिल्ले टेस्ट लॅबात उपराटी। लॅबात उपराटो रिपोर्ट पळोवन हांव शॉकात। 17 सॅम्पलांचो विदीन परमिसिबल लिमिट रिपोर्ट आयलो। एनालिसिस्टाचे परमिसिबल लिमिटाचेर स्पश्टीकरण ना। परमिसिबल लिमिटाच्या रिपोर्टाचेर म्हाका आतां दुबाव आसा। एफडीए ऑफिसर आयवाच्या ह्या इंटरनल रिपोर्टाचेर जाप विचारूंक फोन केल्यार एफडीए संचालक ज्योती सरदेसाय प्रुडंटाचो फोन उखलूंक तयार ना। मात डायरेक्टरान तोंड बंद दवरलें म्हूण एफडीए आनी सरकारान वगडायिल्ली अब्रू परत येना। फिश माफिया कडेन मंत्री आमदारांचो नॅक्सस एक्सपोज करपाक इतलोच रिपोर्ट पुरो। चेक नाक्याचेर एफडीएच्यो टीमी नुस्तें तपासपाची नाटकां कित्याक करतात ताची ही जाप। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।
फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचेर सरकार आनी एफडीएचे सिनियर एक्सपोज जातना आप आनी काँग्रेसीन आवाज चडयलो. मडगांव मार्केटान एफडीए टीमीची फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह टेस्ट प्रुडंटान एक्सपोज केल्या उपरांत दनपारा एफडीएचो उरफाटो रिपोर्ट ईए मेरेन सगळ्यो पड्ड्या फाटल्यो हालचाली फील्ड ऑफिसर आयवाच्या रिपोर्टान एक्सपोज. आप म्हणटा सरकाराक लोकांची पर्वा ना, लोकांनी सरकाराक बुद्ध शिकोवची. काँग्रेस न्यायालयीन चौकशी मागता. अजून देखून हो गव्हर्नमेंट अजून देखून क्लियर कट पिक्चर दिना बाबा कितें नुस्त्या हे एफडीए पडे आहा ती हे नुस्त्या टेस्ट करता काय ना, हे नुस्तें खावपाचें काय ना. अजून देखून मनोहर पर्रीकरान असेंब्लीन देखून अजून देखून सांगला सेफ म्हणून सांगिलां, खावपा जाता म्हणून सांगलो ना. रिकॉर्ड चेक करे हुई आखे असेंब्लीन खावपा जाता म्हणला तेणें, सेफ आहा म्हणला. आतां इतली जायन बसून ते गेले गव्हर्नमेंट पड कितें आहा तो 21 सान 13 पावलो. तरी आसतना तो आयकना. तरी आसतना आमगेले गव्हर्नमेंट व्हरून पासून आमगे गव्हर्नमेंट जावपा आहलो तो पासून ते कडेन अजून देखून तेगेले चिटींग बंद जायना. आतां स्कीफ रिजन टेस्ट म्हणतो हो टेस्ट फॉर्मालिन एड केले काय ना ते कलर चेंज जावपाचो. ही केस घेवन आप पयलींच हायकोर्टात गेल्या. नवे एक्सपोजे उपरांत केस आनीक स्ट्रॉंग. ह्या रिपोर्टान तुम्ही पळयल्यार शॉक जातले. हातून इतले फॅक्ट्स भायर आयिल्ले आसा आनी जे आमी पयले दिसाच्यान सांगता ते सगळे आमचे क्लेम्स खरे जाल्ले आसा की एफडीएच्या प्रोसिजरा प्रमाणे दोज व्हेकल्स शूड हॅव बीन सीज्ड. ही सीज केल्ली गेली ना कित्याक ह्या इब्राहिमान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन एफडीएक सांगले तुमी वचा म्हणून. हातून फॉर्मेलिन आशिल्ले हे टेस्ट जाल्ले आनी एफडीएन लॅबान व्हरून हाजो एक वेगळो रिपोर्ट दिल्लो, ती फटींगपणां जाली. हातून ह्या रिपोर्टान ते सिद्ध जाल्ले आसा. तेन्ना हायकोर्टा कडेन रिक्वेस्ट करतले, मागणी करतले की एटलिस्ट एक पुलिसांक आदेश दिवचो. खरें म्हणजे डेजिग्नेटेड ऑफिसरान खरें म्हणजे त्या दिसाक पुलिसांचो हेल्प घेवपाक जाय आसलो आनी पुलिसांक हाडून ते सगळे ट्रक सगळेच सील करूंक जाय आसले. आनी ते डायरेक्टराचें खरें म्हणजे आयकची गरजूच नासली. सबऑर्डिनेट ऑफिसराचेर प्रेशर हाडप that itself is very very criminal on the part of the higher ups. Even 0.1% सुद्धा जर तांकां जशें कुशिल्ले नुस्तें जर मेळ्ळलें आसत then the entire lot would have been confiscated and just destroyed. Even African देशांनी सुद्धा अशें जाता, हांगा कित्याक जायना. सो हियर इट लुक्स लायक व्हॅल्यू ऑफ लायफ इज कांयच ना कसो, लोकांच्या लायफाक व्हॅल्यू कांय ना असो. म्हणून आतां जनतेनी चिंतपाक जाय. इट्स टू मच, इट्स हायट ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें सांगलां तशें ते आता हे नुस्त्या बरोबर नुस्तें डिस्ट्रॉय करता करता ह्या सरकाराकूय कंप्लीट डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक जाय भायर. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी भीमा पाटील. चौगुलेच्या 3 मायनीवेले 350 कामगारांचो वास्को बंदरार चौगुलेच्या हेड ऑफिसा मुखार धरणे. तांकां खंय कामावेल्यान काढल्यात. नो वर्क नो पे लागू केला. 7 फेब्रुवारी सावन 1.5 म्हयनो कामगारांनी जीव मारून काम केला. कष्टाचे पयशे तांकां मेळपाकूच जाय म्हूण युनियन मागता, ना जाल्यार आंदोलनांक बसपाची तयारी. आम्ही कंपनी कडेन सांगलेलें की रिट्रेंच करूं नाका, थोडे दीस रावात. पूण कंपनी आयकपाक रेडी ना. कारण सांगता की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आमी फुडें वचूं शकना आनीक म्हणून सांगता. पूण आमी म्हणटा इतके आमी जोडून दिवन जर तुमी आमकां रिट्रेंच करता, आमचे पाळये कश्ट आसले मायनींग नो वर्क नो पे लायता, जाल्यार आमी कामगारांनी करपाचें कितें? कामगार जगतले कशे आनी कामगारांनी फुडें आपलो संवसार कसो चलोवपाचो हो मोठो प्रश्न आसा. त्या खातीर आमी कंपनी कडेन आतां मागणी घेवन येयल्ले आसा की रिट्रेंचमेंट आहा ते फाटीं घेया, नो वर्क नो पे लायिल्ले आसा ती फाटीं घेया, आमचो पगार चालू दवरात. आमची मागणी फक्त मॅनेजमेंटा कडेन इतलीच आसा की आमी तुमकां इतले वर्सां सिन्सियरली काम करून जोडून दिलां आनी एका सरकाराच्या निर्णयामुळे तुमी जे आमचेर ही बेकारीची कुराड जी हाडल्या ती फाटीं घेवची आनी आमकां चवथीचो तसोच हो गव्हर्मेंटाचो डिसिजन जायसर मायनींग रिस्टार्ट जायसर आमकां पेमेंट करचो हीच मागणी. आनी चवथीच्या दिसाक तरी आमकां फोटोज न्हू, कित्याक गोंयाक तरी हो चवथ हो मोठो सण आनी सगळ्यांक आर्थीक फटको बसता चवथी दिसा. तेन्ना एकच मागणी की कंपनीन आमकां बेगिना बेगीन सॅलरी घालची. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दितकच जी न्यू रिलीज मायनींग लीज जी आसा ती नवी दिवची अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ऑर्डर दिली 7 फेब्रुवारी, तेज्या नंतर बाकीच्या गोंयच्या सगळ्या मायनींनी वर्करांक काडूंक ना, रिट्रेंच करूंक ना, पगारय तांचो अजून पर्यंत स्टॉप करूंक ना. पूण हे चौगुले कंपनीन ऑगस्ट पासून पाळये आनी कश्टी हो नो वर्क नो वेजीस केला की नो वर्क आमी काम करिना, आमी कामाक येवपाक तयार आसात.
कंपनीन आमकां भायर दवरलेलो आसा. कंपनीन सांगला तुमी येवं नाका म्हणून आनी आमकां नो वर्क नो पे केल्लो आसा. आमची गणेश चतुर्थी 13 तारखेक आसा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की सरकार, केंद्र सरकार आनी स्टेट गव्हर्मेंट मायनिंग कन्सेशन आनी लिजां जी आसा तो कायदो चेंज करपाक सोदतात आनी तो कायदो चेंज सादारणपणे ऑक्टोबर एंड पर्यंत जातले अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलं. तेन्ना तुमी निदान ही जी प्रोसेस तुमची आसा ती प्रोसेस नोव्हेंबर पर्यंत तुमी फुडें धकलची हो आमी रिक्वेस्ट 3 महिन्या पयलीं केला. टोटल वर्कर 350 वर्कर आसात तिनूय मायनीचे माग 346. त्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्ट लेबर वेगळे आसात, डेली वेजेस वेगळे आसात. खंयचे मायनी ते तीन? कश्टी मायन, पाळये मायन आणि शिरगांव मायन चौगुले. इफ जर तुमचे अटी मान करूंक ना जाल्यार करूं ना जाल्यार आमी कंटिन्यू बसतले हांगा आनी कितें करतले. आमचो हिशोब करत कितें करता सांगा आमकां. आमी तांकां सगळे प्रपोजल दिल्ले आसा. कंपनीक पगार दिवपाक कांयच हें ना, त्रास ना. कारण आमी जे प्रोडक्शन काडलां 7 फेब्रुवारी बंद जातकच 2018 ते 15 मार्च पर्यंत जे प्रोडक्शन काडलां पळय त्या प्रोडक्शनाचे जो सेल जाला त्यांचो ऑलरेडी 2-3 शिपमेंट गेल्ल्यो आसा त्यांच्यो. त्या शिपमेंटाचो पगार आनी 1 वर्स मॅनेजमेंट दिवंक शकता. फाटले कितें जोडला तो वेगळो विशय. होच पगार आमी जे कितें ह्या 1.5 म्हयन्यान जे कितें हें करून प्रोडक्शन काडून दिलां पळय तोच पगार तो जर माल विकला पळय तेजे सुद्धा पयशे जर वर्करांक दिले जाल्यार 1 वर्स पगार बसून मेळोंक शकता. इतले तेचेर आमी तांकां जोडून दिल्ले आसा. 1 म्हयन्याचे लोकांनी 3 शिफ्टी काम केलां त्रास घेवन आनी प्रोडक्शन काडून दिल्लें आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.